तर तुमचं नाव? तुझे नाव टायटस डिसूजा. तुम्ही एक सागोळी करचे म्हणून सगळं करता. काय पुरा करता तुम्ही? सागोळी भात करता, रांधबाई करता, रांधाई करता. माडाचे माड असतात, हय. माडी असतात, मडी बी आसात. गोरवां पुसता. गोरवां बी आसात. कितले आसात गोरवां? गोरवां 15 आसात सारके. आता सागोळी म्हळ्यार देशದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. कृषी देशದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ते सांगचे महत्व आमच्या देशाचे म्हळ्यार कोण पाडसोन कृषी करता कोण आसा तो जावन आसा एक बेन्नेलुबू. पूण तुमी कशें तें तुमच्या जिवितांत अनुभव करतात? म्हळ्यार तुमी आतां भात पुरा करतात न्हय, नाल्ल, ताचे वरवीं तुमी देशाक कितें तरी उत्पन्न दितात न्हय. तुमी ताचे वरवीं तुमकां काय बरें मेळ्ळां की? आमकां तातूंत चड प्रॉफीट मेळना. तुमचे सगळ्या घरांक ताजेर ते जिवन काडूंक कश्ट काडयेत तेंचे ते दुसरे तुजे खंयचे भुरग्यांक बरें शिकप, बरें जिवन जियोवंक कश्ट आसात. आनी सकाळ जावन तूं संजेर काम करून आसात. तर आतां तुमी सागोळी करतात, तातूंत म्हळ्यार तुमी आतां पॅडी कल्टिवेशन भात कल्टिवेशन करतना तुमकां कसले टॅक्नॉलॉजी उपयोग करतात की? आमी टॅक्नॉलॉजी करतात. म्हळ्यार ट्रॅक्टर व्हड जाले, टिल्लर मिडियम. तुमचे कितले लँड आसा म्हळ्यार कृषी? आमचे 5 एकर आसा. 5 एकर आसा. पुरांत तुमी भात करतात की ना? पुरांत भात करना, ताच्या उपरांत आमी रांदबी करता. ताच्या उपरांत दुसरे तुजी मिरसांग करता. एकूच लँडांत की? एकच लँडांत. पयले आतां आमी जुनांत भात केल्यार नोव्हेंबराक ते लुवणे घेता. ताच्या उपरांत आमी रांदबी करता. ताच्या उपरांत दाणी होवंक जाता. ताजेर उडीद करूंक जाता, मूग करूंक जाता, बोगडो करूंक जाता. करता. मागीर आतां टॅक्नॉलॉजी टिल्लर जाले. आतां तुमी टीव्ही पळयतात न्हय, न्यूजान थोडे फावटी आतां पावस थोडे फावटी सम टायमार पडना. आतां टीव्हीर तुका सांगतात, आतां बरो वारा ಹೆಚ್ಚು मळे बरयले. तुम्ही त्या फावटी पळोवन तुमी यूज केले आसा की? ते यूज करूंक कश्ट. तांणी येता सांगले दीस पावस येना, ताच्या उपरांत येता, ह्या पयले येता. ताका म्हणटात वेदर फोरकास्ट. सायंटिस्टांनी सांगतात ಮುಂದಿನ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. 3 दिनाಗಳಲ್ಲಿ काही एकडे जाता, दुसऱ्या कडेन जाता, हांगा जायना. तितले काय फरक पडना ताजेर. आमी ताका उंदोवन ना, पावसाक उंदोवन आसना. आनी एनएलच्या बेल्याक पावस सद्दां येची म्हूण ना. एक फावटी येवन उदक रावल्यार एक 15 दीस 20 दीस ना जाल्यार चलता. पूण इल्ले पाड जातले. आतां हांव आमकां पावस जाय जाल्ल्या टायमार येवना, नाका जाल्ल्या टायमार आयला. आतां आमी लावन जाय तितलो पावस आयला, पूण तुका भात पोसोवन ताका त्या टायमार उदक गरज. त्या टायमार उदक नासतना सुरू करून भात पाड जाता. आतां तुमी हें करतात, भात करतात, ताका तुमी सारें खंयचे सारें उपयोग करतात? गोरवांचे सारें. कंपोस्ट करूंक जायना. कंपोस्ट आमकां करूंक जायना. हांगा उदक भरता तातूंत ते बुडता. त्या देखून आमी ते बरें दान दवरून ताचे उपरांत करचें. तशें. आतां मागीर तुमी युरिया आनी ते यूज करनात की? युरिया फर्टिलायझर. फर्टिलायझर लास्ट मोमेंट भात बरें ह्या नंतर मात्र यूज करता. युरिया आनी ताचे पयले ताणें यूज करतात न्हय, ब्रावन कलर सुपाला लावच्या टायमार उडयता जाल्यार लावच्या टायमार उडयता. उणें लायक जायना. आमी घालचे उणें, आमी घालना. भात सारकें ह्या नंतर मागीर मिक्स करून उडोवचें. आतां तांतूं दुसरे तळी आनी कसलें आसा न्हय? वय भद्रा, जया. आतां तुमकां ताचें नॉलेज पुरो कोणें दिल्लें? आमचे पुर्वज जावन येयले. आतां तांबडे भात जेवणाक बरें, दव्यांत तितले येना. आनी जया म्हळ्यार दवें की? जया म्हणल्यार दवें, भद्रा म्हणल्यार तांबडो तांदूळ आनी मोठो तांदूळ. आनी तो तांदूळ टेस्ट. आतां जाल्यार पयले आदल्या काळार ते जे भात आनी करताले दुसरे भात, ताका नांव दुसरें आहलें न्हय? वय ताका कजेरी राजकाय सुमार नांव आसा. तशें नांव आहलें. जाल्यार ताच्या उपरांत ते कशी करना ताका हें नांव आयलां. भद्रा आनी कशें केलें तांणी टॅक्नॉलॉजी यूज केला. वय ते कशी करना ताका ते नांव आयलां. पयलीं ते लांब वाडून आसलें, आतां इतल्यार रावता ते. तर तुमी टॅक्नॉलॉजी यूज करतात?
ताणी काल टेक्नॉलॉजी ताणी केल्ले कशी केल्ले तांची बी आमी यूज करतात आता तुम्ही आता ते बी तुम्हीच दवरचे की नाजाल्यार ते फर्स्ट आमकां ते नवे बी जाय जाल्यार आतां असले बी आयला आतां परतून तेंचे पोर उदासनम करता एक हांगाचे आमचे साऊथ कॅनराक म्हणून एक बी आयला ते बरें बात येता म्हणून आसा आनी आतां नेक्स्ट इयराक जायचे ते फर्स्टाक आमी हाडचे बात कर नेक्स्ट इयराक आमी ताजे तर आतां तुमी कितले एकरा 5 एकर तातूंत तुमकां आतां हें केल्यार तुमकां जाल्यार प्रॉफीट म्हळ्यार आसा की आतांच्या कुलेंत तुका प्रॉफीट येना पूण लॉस म्हण जायना आतां ते काम करूंक न्ही तुमकां लोक मेळटात की तशे लोक सामान मेळना तें काम ताजें नॉलेज असलें मनीस मेळ्ळ्यार आमकां सुलभ जाता आतां गुंतवणूकल्या कामाक आमी आपूण हाड ताजें तें अशें कर ताजें तशें करी अशें करी म्हणून आमी तांच्या फाटल्यान रावता टिल्लर आसा न्ही टिल्लर तुमचें ओन की नाजाल्यार तुमी ओन आसा तें यूज करूंक ऑपरेट करूंक ऑपरेट ही करता आमी मेकॅनिझम येयलेलें अशें मायनर फॉल्ट आमी सम करता मागीर दुसरें आनी हाडनात कितें टिल्लर आनी यूज करूंक आसा तुका आतां आमी पयलें आतां रांदे करतल्यार साल धरून उल्यो काडूंक असल्यो ते ना आतां ताजेर म्हणून गेल्यार ताका सरी बी घालचें आनी हें करता आतां तुमी टिल्लर आतां तुमी करतात न्ही ऑपरेट करतात दुसऱ्यांक तुमी आपयतात की ऑपरेट करूंक आमी करता आमचे जण आसता ताका एक जण आसता ताका तमून एक जण आसा सगळ्यांक कितें करूंक जायना ताजे विशयान माहीत करता आतां तुमकां तें माहीत कोणें दिल्ली टिल्लर चलोवंक आमी पयले आतां म्हज्या विशयान सांगता जाल्यार आमी पयले रेड्यांनी साल धरता तेंत हांगा टिल्लर आमी यूज करता तुमचे पयले रेडे आसले आमचे रेडे पयले फर्स्ट रेडेत तांकां हे नाटले टिल्लर आतां रेडे ना आतां तुमकां रेडे यूज करून तें कशें बरें की नाजाल्यार टिल्लर बरें वेगळी जाता आनी तुका ताजेर रेड्यांनी 4 घंटे मात्र यूज करूंक जाता तुका हे 12 hours यूज करूंक जाता रेडे 1 वर्स बसी जाय 1 म्हयनो काम 11 म्हयने वेस्ट आसा आनी तुजें काम केल्या भितर दवरून नेक्स्ट रिपेर करण्यातलं करेक्ट आतां तुमचें काम पुरो जाल्या उपरांत टिल्लर भितर दवरूंक की हय भितरच दवर ते ऑन करीचे की जाल्यार ना करना ताका बॅटरी काय ना ते स्टार्टिंग हँडल स्टार्टिंग डिझेल आतां काम करतना जण मेळटात तुमकां जण सांबाळलेले चड दिना मेळटा चड दिजे आतां आमकां हांगा मिनिमम 600 ते 700 सांबाळ चलता एक जेवण 2 च्या आतां दादल्यांक आनी बायल्यांक दुसरें सेपरेट वेजीस आसा की हय आसा दादल्यांक 700 जाल्यार हांकां 900 तांकां उणें तांकां इल्लें उणें ताणें इल्लें उणें काम करता हेवी करना ताणें जायना आतां बात तुमी आतां तांकां रेट आसता न्ही हय आतां तुमी घरा दवरतात की नाजाल्यार सडनली तुमी विकतात हो रेट येवन तुमी आमी बात विकिना आमी आमचो ओन तांदूळ करना मिल्लान केल्ल्यावर आमी तांदूळ करना आमी हांगात उकडून हांगात आमी तांदूळ करता हल्लार आनी पुरो आसा तुमी उकडून हांगात आमी तांदूळ करता हय ओके मागीर मिल्लाक व्हरना मिल्लाक व्हरना हल्लार आसा हांगा आमचेडेच आसा पायन हल्लार ते पुरो आसा ओके ते पुरो आसा मागीर ताचे उपरांत ते बात म्हळ्यार तांदूळ आमकां चड आसता विकता नंतर आमकां दवरता आतां आमचो 1 वर्स आसो नेक्स्ट मे पर आमकां जाय आमचो आमकां बायल एक्स्ट्रा मेळना इल्लो मेळटा विकता तशें तुमकां इल्लें कडेन प्रॉफीट मेळटा प्रॉफीट इल्लो मेळटा ओके बस वस्तू ना लायक मागीर तुमचें तें खर्च पुरो उणें जाता खर्च जेवणाक पुरो नाजाल्यार भायर तांदूळ आतां जायते जाण करिनात पूर्ण गांवार केल्लो तांदूळ मेळना गांवार आतां आमी बात वताक सुकोवंक घालची आसा 11 वरां रास करून दनपरां 3 वरां सोडून फाल्यां 11 वरां तांदूळ करचो पूण आतां मिल्लांनी तांदूळ हिटरांत ड्राय करून ते कानवरार वचून तांदूळ जावचो आतां तुमी घरा केल्यार तें बरें 100% रूस डिफरन्स आसा की रूस हाडल्यार आनी तुमी हांगा केल्यार डिफरन्स गॅरंटी आसा आतां ताचे उपरांत आतां तांदूळ पॅडी कल्टिवेशन आसा न्ही ते कितले म्हयने लागतात स्टार्टींग जून
6 महिन्याला समय आता तुमचे हार्वेस्ट झाले हार्वेस्टिंग आयला आता आता या वर्षा लेट पाऊस जाऊन आणि आम्ही बत बी होम लेट जाते पण लेट ओके आता पॅडी कल्टिवेशन झाले तशा उपरांत तुम्ही किती करता ताजे उपरांत आम्ही अलसंट करता भेंडा करता मिरसांग करता ताजे उपरांत ज्वाला करता कणगी जाता आणि उडीद जाता मूग जाता ताकाय तुम्ही काले तुमचे गोरवांचे कुळी ती जाता दाणी पुरा जाता ते तुम्ही तुमकांच जातात की ते आम्ही दवरना ताजे जडा आसात न्ही गोरवांक बरी ती गोरवांक खाण जावन दिता वय वय तर तशा उपरांत आता गोरवां सायड बिझनेस आता एकच कृषी केल्यार तुमकां कांय फायदो मेळना तर तुमकां गोरवां आसात न्ही नाही कृषी करीत जाल्यार गोरवां इम्पॉर्टंट न्ही ते थोड्या घरात कशें आसा तांणी कृषी करतात पूण गोरवां कांय ना तांणी केमिकल घालतात युरिया आणि सुपला फर्टिलायझर्स यूज करतात ओके तुम्ही आता तुमचे कृषी सपोर्ट करूंक पॅडी आणि दुसरे कल्टिवेशन सपोर्ट करूंक गोरवांक करतात तर गोरवांचे दूध आम्ही डायरी घालतात डायरेक्ट नाजाल्यार अशें कितले गाय आसात 15 गोरवां आसात 15 गोरवां आसात पुरो मेळटा आसात तुमकां आतां दूध तुमकां यूज करूंक मेळटा आमकां यूज करना भायर दिता फुल इयर मेळटा तुमकां फुल इयर मागीर तशें एक्स्ट्रा आसल्यार डेली बेसीस तुमी डायरेक्ट दिता आतां ताचे उपरांत आतां गोरवांक काले फीड दितात न्ही तुमी पेंड आता पेंड तशा विशयान तुमकां कोणें सांगला अशें टीव्हीर तुमी पळयलां की थंय एक कशें गोरवांक पळोवन घेवचें तें पुरो दाखयलां तर आतां हें पुरो केल्यार तुमकां म्हळ्यार मनशांती वो मनात तृप्ती जाता की हें कृषी केल्यार मागीर गोरवांक पळोवन गेल्यार कृषी केल्यार मनात तृप्ती आसा पूण लेबर प्रॉब्लेमान तितले मनशांती पाड जाता अशांती जाता कित्याक म्हळ्यार कृषीन ती शांती आसा वय आसा आतां एक्चुअली ग्रीनरी पळयल्यार लोकांक कोणी जाल्यार डिप्रेशनांत आसल्यार जायते सायकोलॉजिस्ट सांगतात तुम्ही वचून गार्डनांत बसा वा झाडांक पळया अशें ग्रीनरी पळयल्यार तुमकां शांती मेळटा तशेंच तुमी काम करतना तुमकां एक्सरसायज बी मेळटा आनी तशेंच तुमकां मनशांती बी मेळटा आनी इल्लें कालें जिवनाक कितें जाय जेवण करूंक तें कालें पॅडी आमकां रायस करूंक तें कितें जाय तें पुरो मेळटा तर तुमकां तुमच्या जिवितांत शांती आसा तृप्ती ना तृप्ती जावची साध्य ना शांती परिसर बरें आसा म्हळ्यार तृप्ती ना म्हळ्यार तुमी थोड्या फावटी पळयतात दुसरे ते करिनात कृषी करनात पूण तांणी रिच जाल्यात श्रीमंत जाल्यात हांव काम करता जाल्यार म्हाका तितलें तृप्ती ना आतां आमच्या येत्ती एरियान पळयत दोनूच कडेन भुंय आसली 2 वंट्याची मात करतात 2 न्ही 3 वंट्याची करतात 3 वंट्याची मागीर कोणी ना पुरो काडली आतां तेंच आमी आतां सिटीन पळयल्यार आनी तशेंच विलेजांत कृषी करताले लोक उणी जावन सागवडी करताले उणी जावन आसा यंत्री जावन आनी जायते फिल्ड्स जे आसात लँड आसात न्ही तांणी कन्वर्ट करना आसात व्हडले बिल्डिंगांनी बांदतात आतां थोडे लोक चिंतात कृषी करचें सागवडी करचें जायते कश्टाचें तेका खातीर ते वतात कले व्हडले कंपनी IT कंपनी पुरो वतात आतां भुरगीं जे आसात यूथ जे आसात ते चड काम करूंक तांकां इंट्रस्ट लेबर काम जावन एग्रीकल्चरान इंट्रस्ट ना आतां तुमी ताच्या विशयान काले सांगतात म्हळ्यार आतां युथांक कशें तुमी उत्तेजन दिवचें कृषी तुमकां बरें दिता वो तुमकां शांती दिता मनशांती तृप्ती दिता म्हण कशें तांकां सांगतात आमकां पौश्टीक आहार जाय जाल्यार आमी स्वता करून केल्ल्यात आमी केल्ले आमकां गुर्त आसा भायर थावन तडले ते कशें करन येता म्हणून सोडावत कोडनाकी गुर्त ना त्या देखून एग्रीकल्चर जावन मनीस पयस वचून आसा पूण एक कर नासल्यानी तुका ते ताजें जेवण जेवल्यार आमकां तेंच हे जायना म्हणून आनी हेल्दी आरोग्य हेल्दी टेन्शन जाता तुमी आतां काम करतात आतां डेली आतां पावसाच्या टायमार डेली तुमी काम करचे नाजाल्यार आतां गोरवां डेली तुमी काम करचे तुमकां म्हळ्यार तितलें वेरी ऑफन म्हळ्यार
चड फावटी तुमकां सीख जाता की वो भलायकी बरी आसता की वो भलायकी पिड्यार जाता सोडवत भलायकी बरी बरी आसता आसता काम केल्यार भलायकी बरी आसता बरी. तुम्ही एक्सरसाइज आणि Exercise खरं जेवण ना, जिमाक वचून सकाळी उठून वॉकिंग करते म्हणून ना दूध काढून मशिनरी आसात की टेक्नॉलॉजी फुल टेक्नॉलॉजी ते यूज करता आमी Okay, कित्याक करता तुका पावस गोरवांक एकल्यान मेंटेन करप बंद जायना कश्ट आसा आणि किती तुमची 15 किती आसात 15 आसा 15 15 आता मशिनरी यूज करतात ते बरे तर तुम्ही टेक्नॉलॉजी यूज करतात टेक्नॉलॉजी फुल यूज करता आमी आता मशिनरी हर एक आमी करता आमचे मोटर आसा करंट मोटर आसा मागीर उदकाची पायपींग डिझेल इंजिनी आसा आमचे टिल्लर आसा टेक्नॉलॉजी यूज करता आमी पूण टेक्नॉलॉजी काय व्हडली म्हण न्हय ताची ते नॉर्मल ती नॉर्मल आता कोणी जाल्यार यूज करता तू ती यूज करणार तुका आता भुंय घालूंक सादेच ना नाजाल्यार कितलेय जण जाय वय वय आता जणी मेळनात आता एक बात लायची जाल्यार एक 7-8 जोड रेडे जायची रेडे जावन ते एक 15 दीस कसो मेळटा आनी तशें न्हय एक दीस कसल्यार दुसरे एक 8 दीस ऑपरेट करता नेगेटीव कसून डायरेक्ट तुका काम मेळचे 2 दीस 15 गेल्यार काम तुका ह्या सुटल्या 3 दीस आता आमचे लोक जायते लोक कृषी सोडून बायल्या गांवांत करतात आता हांगा काम करूंक तांकां मन ना तांकां तुमी कळ्ळें सांगूंक शकता भायल्या गांवांत पयशे करून पडटा आनी येवन हांगाच रावचे दिसांनी ताजे उपरांत दिसांनी हाका एंत करचें पडटा एग्रिकल्चर सोडून तुका गव्हर्मेंट काम दिता दुसरें काम मेळना बरें काम मेळना तुका काम करूंक उपावना हाका तेच पडटा फाटीं करेक्ट आता एक फावटी तांणी वापस आयल्या उपरांत भायर काम करून रिटायरमेंट जाल्या उपरांत दुसऱ्यांक कामाक दवरून तांचे लँड कले आसा तांणी यूज इम्प्रुवमेंट करचें नाजाल्यार थोडे आतां जायते वर्सां जाल्या उपरांत खंय लँड ना जाल्यार जेवण बी मेळोंक मेळना गॅरंटी मेळना ते 100% त्या खातीर तुमचें एक उत्तेजन जावन आसा एक कृषी करा कृषी करीत टेक्नॉलॉजी यूज करना कृषी करा तुमच्या लागीं तुमकां जण मेळना जाल्यार टेक्नॉलॉजी जरी यूज करा पूण कृषी करा आतां आमकां पयले बदलूंक 2 हप्ते 3 हप्ते जाय पडटात पूण आतां मिशिनरी बदलूंचे एक मिशन आसा सकाळी दनपरा भितर पुरो तुजें काम जावन भितर बात्यान मात भायर आसता पूण गोरवांक गावंक मेळना म्हूण आमी गोरवांक ताका वर्साक जाय न्ही सेपरेट जाता न्ही सेपरेट जाता भात आनी तण सेपरेट जावन पिठो जाता आणि तण पिठो जाता स्टोर करूंक जाय स्टोर करूंक जाता ते लांब अवधी घेना चड अवधी धरल्यार कोडू जाता न्ही ते येना ते गोरवांक येना तसले ते काल सांगतात ताजे ज्यूस आसा बातम्यान ते आसा उदक आसा ते पुरा पिळून काडल्यावर जाता ते ओडू पोव कशें उदक उतल्यार त्या भशेन तांदूळ तितले सार आसा टेस्ट आसा आनी लॉंग अवधी धरल्यार ते पाड जावन विकी येता तशें फंगस आयल्या बरें जाता वय 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 ताचे आतां तुमी तें करतात आतां भात जालें ताच्या विशयांत आमी उलयले गोरवा विशयांत आमी उलयले मागीर आनी काले आसा तुमी तुमकां म्हळ्यार माड आसा ती माड आसा माडी आसा माडी आसा तांतूं तुमकां जालें प्रॉफीट माडयेंत प्रॉफीट आसा आतांच्या रेटीर माडयेंत आतां माडीक जायते आमी कॅर काडून घेवचे कॅर तितले विशेष कॅर करना हांगा तुमकां जालें रिवर लागीं ना आमकां रिवर लागीं आसा न्हंय लागीं आतां सकाळी काडल्यार सद्या तितलेंच जाता उदक गुड्या भशेन तुका काडल्यार 3 दीस लागतात सर माड आनी माडयेक उदक गरजेचें तितले विशेष गरज ना आनी न्हंय लागीं आसल्यार आनी तशेंच उदकाचे सोर्स बरे आसल्यार थंय चड उदक हाका आमी माडयांक दिता माडांक उदक दिवंकूच दिना आनी ताका हीट घालचें पुरो खंयचेय ना पयले कर नासले ते घाले सायडीक माती कातरून उदक घालची आसली पूण आतां कितलेंय वर्सां जालीं कोणी ताका हें करना पूण पोल दिवनूच आसात आतां माडी आसात न्हय ताका तुमी काले कॅमिकलांनी मारीचे न्हय थोडे फावटी ते वय काले कॅमिकल ते मारतात ते आमकां मायलतुत्तू ते मिक्स कर ते मारी कित्याक ते पडनासतना रावूंक की काले ना ते ताका रोग येनाटल्या वरी ते ताका सुनो मिक्स केल्यार ताका दर रावता ओके ताजे गाठ आसता ताजे हांगाचे बोंडे नारळ टेस्ट करेक्ट
डिफरन्स येता टेस्ट तशें गुड्या कशी लेत कॅप्पे टायप तितले म्हजें घर इथे कुमटा ऑलमोस्ट सी सायड सेम आमचे माड ते टेस्ट बरें बरें वय पूण आतां थोडे फावटी आमी पळयता ते विकतात न्ही बोंडे वय वय केरळाचे ते गटी इल्ले ताचे टेस्ट दुसरे वय आतां ते नाल्ल तुमकां बरें मेळटात बरें मातशें जाल्यार थोडे फावटी आतां काले ते नुशी रोग आसा आमकां येदोळच्या गंगा नुसिरोगा फॉल उणें जाला पूण मस्त तंत्र जावं असले न्ही ते हय आसता हे पुरा आतां तुमी सांगलें पुरा तरकारी रांदय पुरा करतात रांदय बी करतात तर रांदय करतना तुमकां जाले डिफिकल्टीज आसात म्हळ्यार डिफिकल्टी आतां मार्केटींग ते पयलीं सेंट्रल मार्केटींग आसतना आमकां एक 2-4 अंगडीचे लोक आसताले व्हरून घालून स्लाब लावन आसले आतां ते बॅकॅम्प वचून पडल्यात कितें आसा तूं कोण आसा म्हणून गुर्तू ना APMC ते सिस्टमॅटीक ना ते सिस्टमॅटीक ना आनी आमी ते वचूंक घेना आमकां गुर्तूय ना आसा घे ना घेवन आतां ताचे विशयांत तुमकां कोणी अशें सांगनात की APMC विशयांत कोणाक विचारल्यार APMC विशयांत एग्रीकल्चर ऑफिसर विचारल्यार सांगता तुमी APMC वसा म्हणून सांगता तितलेंच ते गेल्यार आमकां रेट दिना बरे रेट मेळना आतां आमच्या तंत्रान गेल्यार मिनिमम 10 रुपये पर्संट तांकां केजीर ना सो मिडल मॅनाक चड प्रॉफिट ते येतात की हांगा व्हरूंक ते ना आमी व्हरून पावयचे तुमी व्हरून पावयचे क्लीन करून बरें करून ते व्हरून तांच्या बागलार व्हरून दवरचे आमी स्टेला दवरल्यार तांणी विकतात तुमकां तितले आमी काडीचे आमी व्हरून पावयचे आमी ताचे उपरांत तांणी दिल्ली रेट कांय घेवनीच आतां ते पुरो आतां जायते लोक आमी पळयता युवक आसा यूथ आतां तुमच्या घरांत कितले भुरगीं तुमकां आमकां ते ल्हान आसात न्ही चेडवां सो तर तांणी वोट जाल्या उपरांत आतां ल्हान आसतनाय तांणी तुमकां कांय हेल्प करतात की आमकां हेल्प करता तर ते इल्लेशें काम करून घरचें काम नाजाल्यार तुमकां च्या आनी व्हरून दिवचें ते पुरो करतात म्हळ्यार तांकां आतां तांणी गाद्यांत शेतांत येतात जाल्यार तुमकां खाले हेल्प करतात की अशें तांकां इंट्रस्ट आसा की कांय इंट्रस्ट इंट्रस्ट ना पुरो स्टडीज तांकां इंट्रस्ट मागीर तुमचे आतां घरची तुमची बायल आसा ती तुमकां हेल्प करता बरें फूल हेल्प करता फूल काम करता तिका काम करूंक येता ती तांणी तोटा चिंतली करची एग्रीकल्चर तिका कळीत आसा पुरो पूण आमी पळयता आतांच्या काळार ही भुरगीं जी आसात न्ही आतां वोट जाताना तांणी येनात हेल्प करूंक जायते आवय बापायक ताणी करतात भात लोणचें बी कालें पुरो पूण भुरगीं येनात मागीर एक कारण तुमकां सांगता आतां तुमी आमी हांवें आतां सांगल्या प्रमाणे 3 वंट्याची मात करता उरल्यांक तांणी तशें जेवण करतात आमी तशें न्ही आमी कश्ट येवन जेवण करतात आनी बसून जेवण करतात ते तुका पळयत आसतना कशें दिसता हां आमी कित्याक इतले कश्ट जाय भुरग्यांक तांच्या मनांत येता आमी आतां सागवडी करतना आमी चिंता आमी कितले कश्ट करन पुरो करतात आतां थोडे लोक ऑफिसान बसून काम करतात ऑफिसान गेल्यार तशें न्ही ऑफिसान करनासतना तशेंच आराम जेवण काडटात आराम कशें जेवण काडटात तांणी ते तांकां जाल्यार तुमी कश्टान इतलें पुरो केला आतां कश्ट घेवन तुमी पुरो करतात भात आनी नाल्ल माडी ते पुरो मागीर तरकारी ते पुरो बरें करून करतात तर तुमकां एक मनशांती आसा आनी तुमकां आनी बरें हेल्थ आसा कित्याक म्हळ्यार तुमकां एक्सरसायज आसा आतां आमी पळयल्यार युथान पळयल्यार तुमी जिम्माक वतात थंय वतात हांगा वतात ताच्या बदलाक तांणी आवय बापायक हेल्प करना तांणी काले सागोडी करना जेल्यार जिमाक वचचें म्हणना बरी हेल्थ तांकां मेळटा आतां आमी जायते लोकांक पळयता बेंगलोर वतात नाजाल्यार व्हडले व्हडले कंपनीक वतात बेंगलोरी जायते कंपनी आसात थंय वचून काम करतात पूण तांचें हेल्थ इतलें बरें ना रातीर 1 वरां म्हणसर 2 वरां म्हणसर 3 वरां म्हणसर काम करले आसात पूण तांणी कश्टान काम करतात पूण तांकां तितले शांती तितलें आरोग्य हेल्थ भलायकी तितली ना तांकां तर तांकां तुमी कालें सांगतात तुमकां कृषी बरें की वो तें कालें करचें त्या विशयांत तांचे डिसिशन पूण तांकां सांबाळ मेळटा देखून तांणी आनी ते इल्लेशे प्रॉफीट चड आसा हांगा प्रॉफीट उणें आसा काम चड आसा ते काम उणें आसा ते लिमिटेड काम हांगा लिमीट ना आवय आतां तुमी सांगलें लिमिटेड काम थंय थोडे फावटी आमी चिंता ते सॉफ्टवेअर करतात कंप्युटर काम करतात तांकां इल्लें उणें काम म्हणना तांच्या मतीक तांणी चड स्ट्रेस दितात थोडे फावटी चड स्ट्रेस दितात पूण ताचे वरवीं तांची भलायकी पाड जाता
तर पूर्ण आम्ही आमकां ते कृषी करता जाल्यार आमचे मॅन्युअल वर्क आमचे पांय हात यूज करून आमी काम करतात ताचे वरवीं आमकां शक्ती मेळटा पूण पुरासणी जाता पूण ताचे वरवीं आमकां भलायकी चड बरी जाता आनी शांती बी मेळटा कित्याक एक फावटी आमकां तें फळ मेळ्ळ्या उपरांत आमकां मनशांती बरी मेळटा तृप्ती बी जाता तर हें पुरा केल्या वरवीं तुमच्या जिवितांत तुमी शांती समाधान सदांच अनुभव करना आसात न्ही सर तुमचें मॅसेज कितें सर आतां जायते कृषी करतले सागोडी करतले आसात तांकां तुमी एनकरेज करतात की करचें नाका म्हूण सांगतात कशें ना कृषी हर एकल्यान करची कृषी करिना जाल्यार आनी मुखार मनशाक खावंक कान मेळचें ना